नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। क्रिकेट मॅच पळयतना पाकिस्तानाक चियर करता म्हणून मागपाक लायली माफी। कालांगूट वाठारांत घडलो लजेक घालपी प्रकार, व्हिडिओ व्हायरल। पुलेशीक भियान आसतना विदेशी पर्यटकांनी मोडले येरादारीचे नेम। गाडयो घेवन काडलो पळ, हरमल वाठारांतलो हो प्रकार। खंडणी मागपी एटीएस अधिकाऱ्यांचेर करात खर कारवाय, ना जाल्यार विधानसभेत मांडटलो प्रश्न, विजयाची शिटकावणी। एटीएस भ्रष्टाचार प्रकरणात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिवचे स्पष्टीकरण। तृणमुलाचो फुडारी त्रॉझन डिमेलोची मागणी। रेस मांगूस वाठारांत चालू आशिल्ले बांदकाम संरक्षण मंत्रालयाचे, सांगता थळावो आमदार केदार नायक। आणि चरपाक उरलेना जागे, गोरवां कोयराचेर भागयतात आपली भूक। आणि आता खबरो विस्तारात। क्रिकेट मॅच पळयतना पाकिस्तानाक चियर करता म्हणून माफी मागपाक लावपाचो प्रकार 2 दिसां आदी कालांगूट वाठारांत घडलो। ह्या घडणुकेचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत हो प्रकार उक्ताडार आयलो। ह्या घडणुके उपरांत कालांगूटच्या कांय लोकांनी थंय वचून त्या मनशाक जाप विचारली। इतलेंच न्हय तर ताका दिमी घालून कान धरून बोक्षिणे मागपाक लायले। कळंगूट वाठारांतले एके घडणुकेवेल्यान 3 व्हिडिओ व्हायरल जाल्यात। पयल्या व्हिडिओन एक विदेशी पर्यटक पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड हांचे मॅचीचे चित्रीकरण करतना दिश्टी पडटा। हो पर्यटक एका थळाव्या मनशाक विचारता, हे लोक चियर कोणाक करतात? ते म्हणटात पाकिस्तानाक। कित्याक अशें विचारतकीर ते सांगतात की हो मुस्लिम वाडो म्हणून। Who's playing? You're cheering for New Zealand? Pakistan. Really? Why? This is Muslim area, all Pakistan. This is all Muslim area. Okay. हेच घडणुकेवेल्यान कळंगूटचे कांय थळावे लोक वचून त्या मनशाक जाप विचारतात। इतलेच न्हय ताका दिमी घालून कान धरून भोक्षिणे मागूंक लायतात। अरे आमकां येना रे, दोपरार राव रे, तू दोपरार राव रे। तुझ्या बरे सालाम या आय रे, तू गोंयकारांक सॉरी म्हणटा, के इंडियेक सॉरी म्हणटा, दोपरार येवपाक कितें आता? मार मार कानाक अपॉलॉजी माग, कानाक धर आणि अपॉलॉजी माग, हात जोड आणि आपण आय लव्ह इंडिया। I love India, Baba. I really रा love रा India. हिंदुस्तान बोलले का? भारत माता की जय. बोलो रे, बोलने को क्या होता है? गोमंतक टीव्हीन थळावे पोलीस अधीक्षक दत्तगुरू सावंत हांकां विचारतकीर तांणी सांगलें, ही घडणूक फाटल्या 2 दिसांची। थळावे लोक स्वताच वेगवेगळे अल्पसंख्य घटकांक घरां भाड्यान दितात, तांकांच फुडें ते त्रास दिवपाक अनमनतात अशेंय तांचें म्हणणें। ह्या घडणुकेक लागून समाजांत रागाची भावना पातळ्ळ्या। झुंडशायेन वचून कोणाक दमदाटी करप वा ताका लजेक घालप हो प्रकार कायदो हातांत घेवपा सारको आसा। पुलीस आनी सरकारान ताची बेगोबेग दखल घेवची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या। कलंगूटची घडणूक सामकी राग येवपा सारकी आसा। एक कोण तरी मनीस सांगता की हांगा मुस्लीम वाडो आसा, ह्या मुस्लीम वाडो आसा म्हणलें म्हणून ताका दिमी घालपाक लावप, ताका कान धरपाक लावप, ताका भारत माता की जय म्हणपाक लावप, ताका लज करप, ही घडणूक सामकी धार्मीक राग येवपा सारकी आनी धार्मीक तणाव निर्माण करपा सारकी आसा। कोणाक आमी अधिकार दिवंक ना की कोणा कडेन वचून अशे तरेन लोकांक माफी मागपाक लागप। अरे मुस्लीम वाडो हांगा आसा म्हणपाक अधिकार आसा। कोणेच त्या लोकांनी भारताच्या विरोधात निषेध करपी किंवा भारताच्या विरुद्ध घोशणा दिवंक नाशिल्ल्यो। पाकिस्तान वर्सेस खंयची तरी एक देशाची मॅच चलताली, तेणी पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणले आसत, ते ताणें म्हणलं काय ना कोणाक खबर ना, पूण थंय लोक पाकिस्तानाक सपोर्ट करतात अशें ह्या मनशान कलंगूटच्या नागरिकान म्हणलें। म्हणून ताका येवन त्रास दिवप, ताका माफी मागून अक्षरशः ताका लोकांनी थंय धमकायलो। ही घडणूक गोंयच्या शांततेक वेर हाडपी आसा। ही घडणूक म्हाका दिसता धार्मीक उद्रेक करपी आसा। अशे तरेचो धार्मीक बावटो घेवन मस्ती करपाचो, दादागिरी करपाचो अधिकार आमी कोणाक दिवंक ना। म्हाका दिसता सरकारान आनी पोलिसांनी ह्या घडणुकेची दखल घेवपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर ट्रॅफिक आनी येरादारी पुलिशेन सद्याक नेटान मोहीम सुरू केल्या. सबंद गोंयभर ही मोहीम चालू आसा, पूण विदेशी पर्यटक मात ह्या मोहिमेक सहकार्य करताना दिश्टी पडनात. रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर हरमला मोहीम सुरू आशिल्ली. कोणे हेल्मेट घालूंक ना, कोणा कडेन परवानो ना, कोण ओव्हर स्पिडीन गाडी चलयता हाची तपासणी सुरू आशिल्ली. इतले मजगती हरमला भोंवडी करपाक आयिल्ल्या विदेशी पर्यटकांक तपासणी खातीर रावपाक सांगले, पूण ह्या पर्यटकांनी आपल्यो गाडयो थांबयल्यो ना. कांय पर्यटकांनी जाल्यार पुलिशेक भिनासतना गाडी घेवन पळ काडलो. कांय विदेशी पर्यटकांच्यो गाडयो पुलिशेन फाटल्यांतल्यान ओडून धरपाचो यत्न केलो, तरी लेगीत हे मुजोर पर्यटक पुलिसां सयत आपल्यो गाडयो फुडें घेवन गेले आनी पुलिसय हो प्रकार पळोवन कारवाय करिनासतना वोग गिरावले. Enforcement of traffic laws, we are not going to compromise anymore. Lot of these tourists who have come are misusing our laws. They think it is free for all. Maximum tourists are suffering foreigners. We are finding them without helmets. So we are taking action against them by booking them under the various provisions of the Motor Vehicle Act. And the tourist taxis or any other private vehicles without seat belts are also being challened. We are going to continue this drive at different locations all over Perne, also at Mopa Traffic Cell, with the cooperation of Perne Police Staff, Device P Perne, and PI of Mopa Police Station and Mopa Traffic. So there will be a combined effort from all the agencies to ensure that violators are going to be prosecuted. We will go head on and we will not tolerate any more violations, due to which fatalities are increasing as they are taking the laws very lightly. पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. भ्रष्ट ATS अधिकाऱ्यांचेर सरकारान खर कारवाय करची, नाजाल्यार मुखावेल्या विधानसभा अधिवेशनात आपूण हो विशय विधानसभेत मांडटलो अशी शिटकावणी गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान दिला. ह्या प्रकाराक लागून गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाला. देशाच्या गृहमंत्र्या मेरेन हें प्रकरण पावलां. गोंयचें नांव पेड्ड्यार करपी ह्या अधिकाऱ्यांची नांवां लोकांक कळपाक जाय, नाजाल्यार भाजपान खंडणी वसुलीचें दुकान उक्तें केलां आनी अधिकाऱ्यांक खंडणी वसूल करपा खातीर धाडिल्ले असो लोकांचो समज जातलो. तेन्ना तांचेर कारवाय करची अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. हे एक्स्टॉर्शन जे गोंयचे पुलिसाचे जी न्यूज आयल्या, हे एक्स्टॉर्शन रॅकेटान कोण इनवॉल्ड आशिल्ले हे म्हाका दिसता DGP नेम करपाची गरज आहा आनी तांचेर एक्शन घेवपाची गरज आहा. म्हाका अशें इंडिकेशन मेळटा की सरकार हो हे मॅटर सगळें हशप करूंक सोदता, थंयच्या थंय काबार करूंक सोदता. पयशे रिटर्न केल्या म्हणटकीर मॅटर काबार जाले अशें करूंक सोदता. सरकारान चिंतूंक जाय की गोंयचें नांव अजून पेड्ड्यार जालां. देशाचे गृहमंत्र्या कडेन हे मॅटर पाविल्ले आहा आनी हे सिरियस मॅटर, हे जे गोंयचें नांव कोणें पेड्ड्यार केलां हे लोकांची नांवां नेम जावंक जाय, पब्लिकाक कळपाक जाय आनी तांचेर एक्शन जावंक जाय. नाजाल्यार लोक अशें समजतले की हे BJPचो जो एक एंटरप्रायज, BJPचो धंदो आनी हे ऑफिसरांक डेप्युटेशनाचेर धाडिल्ले पयशे हफ्ते कलेक्ट करपाक ना. सो एक्स्टॉर्शन इज एन BJP enterprise. And officers were sent there on deputation to do the collection. This is what the people are going to feel. So हे लोकांमध्ये जर फिलिंग तांकां नाका जाल्यार हांव मागता की सरकारान हेजेर इमिजिएट एक्शन घेवची आनी ना जाल्यार हे एसेंब्लीन हांव मॅटर रेज करतलो आनी एसेंब्लींतल्यान लोकांक न्याय मागता. केंद्र सरकारान म्हादयच्या उदकाच्या वेवस्थापना खातीर स्थापणूक केल्ल्या प्रवाह ह्या प्राधिकरणाक लागून आतां म्हादय बेसिनांतल्या उदकाचो बेकायदेशीर वापर नियंत्रीत जातलो अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें सांगलां. कर्नाटक ह्या उदकाचेर कसलेय बेकायदेशीर प्रकल्प चालीक लायता जाल्यार ह्या प्राधिकरणाक लागून गोंयांत त्या वाठाराची तपासणी करपाचो अधिकार मेळटलो अशें पांगम हाणें सांगलें. ह्या प्राधिकरणाचेर गोंय सरकाराचो एक प्रतिनिधी आसतलो. This authority will be actually in complete command of waters in Madhe Basin. कितें प्रोजेक्ट जातले, कशे जातले हे सगळे हे कमिटी कडेन ठरतले जावं ह्या ऑथॉरिटी कडेन ठरतले. दुसरी गोष्ट म्हणजे सगळे जे हे प्रोजेक्ट आसात आनी उदक जें आसा माधे बेसिनांतले ताजो सगळो कंट्रोल ह्या ऑथॉरिटी कडेन उरतलो. म्हणजे जर कोणी इलिगल उदक डायवर्शन केलें, इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलें
जाल्यार हे ऑथॉरिटी कडेन कंप्लेंट करूं शकता. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता पयलीं कितें जालां की 2014 सालांतल्यान हे सगळे इलिगल डायवर्शन जे कर्नाटका करता आमी म्हणटा पळय ताजेर हो वचक बसोवपाक लागून ही ऑथॉरिटीची खूब गरज आसा. कारण ही ऑथॉरिटी आसा तातूंत आमचो एक मेंबर आसतलो. ही ऑथॉरिटी थंय वचून इन्स्पेक्ट करून एक्चुअली फायंड आउट करूं शकता की उदक हे डायवर्ट करता काय ना, खंयच्यान करता, कितलें करता. ताचे फुडें जेन्ना जेन्ना कसले प्रोजेक्ट जातले म्हादय बेजिनान त्या टायमाचेर कितलें उदक सोडपाचें, कितलें रेगुलेट करपाचें हें सगळी ही ऑथॉरिटी पळयतली. आनी ह्या ऑथॉरिटीचे क्रिएट करपाचो जो मुख्य मुद्दो जो आसा हो असो आसा की इंडिपेंडंट इम्पार्शियल ऑथॉरिटी जावपाक जाय. हाका लागून ही म्हादय ट्रायब्युनलान ही ऑथॉरिटी क्रिएट केल्ली आसा. आनी आमकां हाची खूब कित्याक गरज आशिल्ली की जे कर्नाटका आपले सायडीन जे कितें कितें काम करता, जे सगळेच बेकायदेशीर जे काम करता हाची आमकां म्हायती मेळनाशिल्ली. आमकां थंय वचून इन्स्पेक्शन करूंक कळनाशिल्लें, एक्झॅक्टली कितें चल्लां हें कळनाशिल्लें. हें कळपाक आमकां ह्या ऑथॉरिटीची एकदम गरज आशिल्ली. आतां ही जी ऑथॉरिटी जाली त्या प्रमाणे तांचे कडेन आमी रिक्वेस्ट करतले आनी मागणी करतले की वचून पयलीं पळोवपाचें हें कितें जालां तें, कितलें काम केलां, कशें काम केलां आनी कितलें इलिगल डायवर्शन केलां ह्या संबंदी आमकां म्हायती मेळपाक आनी तो विशय फुडें आमी उचलून धरून ताजेर कितें तरी उपाय करपाक आमकां बरें पडटलें. गोंय पुलिशेच्या एटीएस फाट्याचे पुलीस एक्स्टॉर्शनात घुसपल्यात आनी तांकां निलंबीत करपाचे सोडून बदली करपाच्या प्रकरणाचेर मुखेलमंत्र्यान जाप दिवपाक जाय अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी त्रॉझन डिमेलोन केला. ही बदली म्हटल्यार कायद्याची अंमलबजावणी करपी अधिकाऱ्यांक आपल्याक कितेंय करपाक मेकळीक आसा अशें प्रोत्साहन दिवपी आसा अशें त्रॉझनाचें म्हणणें आसा. Behavior of the anti-terrorism squad, which is reported widely that they were involved in extortion, and also further reported that they have been transferred to PTS, is shocking. The government of Goa forms an anti-terrorism squad to see that terrorists and lawbreakers are brought to book. Here you have a situation where the anti-terrorism squad itself gets involved in an act of terrorism, because there cannot be any extortion without the person and persons being terrorized. Therefore, a transfer to the PTS is absolutely negligible and an encouragement to the law enforcing authorities to say that they are free to do anything, whatever you want. Carnival is over, you continue to do carnival of looting. Our demand is that they should be dealt with seriously, and the Chief Minister of Goa as Home Minister has to come out openly and explain to the people of Goa how such a thing has not been acted upon till this day. What is the message going throughout India today? That here anything can happen, and the argument is being put up saying there is no FIR. Another argument is money has been given back. Apply that to all the looters, apply that to all housebreakers. Once the goods are back, let them go home. You have sent them to PTS to get further trained, do their training properly, not to get caught by looting. What is it? रेईस मांगूस किल्ल्या लागसर सुरू आशिल्ले बांदकाम हे INS मांडवी आणि केंद्र सरकाराचे प्रकल्प जावन आसा, जो संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येता अशें स्पश्टीकरण थळावा आमदार केदार नायकान दिले. ह्या बांदकामा खातीर राज्य सरकारा कडल्यान कसलीच परवानगी घेवपाचो विशय येना, कारण केंद्र सरकाराची परवानगी घेवनूच हांगासर वॉल कॉलेज बांदपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तरी लेगीत संबंधीत प्राधिकरणा वांगडा बसका घेवन ह्या विशीं चड म्हायती रोखडीच दितलो अशें थळावा आमदार केदार नायकान सांगलां. आनी येदे व्हडले स्ट्रक्चर थंय कशें आयले हेजो क्वेश्चन रायज जाले. आनी लोकांक दिसता की सगळ्यांक ते कितें तर प्रायवेट हॉटेल येता थंय जावं आनीक कितें येता, बंगले येता, तो ताका लागून म्हाकाय इशू आयिल्ले आसा. सो हांव एक क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदतां. ती जी बिल्डींग आसा, ती जी बिल्डींग थंय आयल्या येदी व्हडली मेगा स्ट्रक्चर म्हटल्यार जाता तुमी, दॅट बिलोंग्स टू INS मांडवी आनी ते डिफेन्साच्या अंडर येता. सो डिफेन्साक इनफॅक्ट आय जस्ट कॉल्ड अप कॅप्टन पांडर, तो हेड करता थंय, आनी तेणें म्हाका सांगलां की तूं येवन आपल्याक मेळ म्हणून. हांवें ताका क्लॅरिफिकेशन मागलां तेजे कडेन की ही जी बिल्डींग आसा डिफेन्साक तेंचे लोकल परमिशन कांय ना, लोकल गव्हर्मेंटाक कांय खबर ना, लोकल बॉडीकूय कांय खबर ना, आनी ती एक वॉर कॉलेज आसा अशें ते क्लेम करतात INS मांडवी म्हणटात पळय ते. सो म्हाका दिसता फाल्यां बीन हांव तेजे कडेन मिटींग घेता
आनी तेंचे कडेन कितें क्लॅरिफिकेशन आसा तें हांव तुमकां हाडून दिता तेजे बद्दल. पूण हाका ते परमिशन्स लोकल बॉडीज काय इन्वॉल्व ना हातून? लोकल बॉडीकूय इन्वॉल्वमेंट ना भितर आनी गोवा गव्हर्मेंटात तेतूनय काय इन्वॉल्वमेंट ना. ते डायरेक्ट डिफेन्सा अंडर येता म्हणून ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान अप्रूव जावन आयिल्ले आसा. गोरवां आतां रानांत किंवा शेतांत चरपाक वचनात. चरपा खातीर तांकां शेत किंवा रात उरोंक ना. पूण पळयत थंय रस्त्याच्या कुशीक कोयर आसा आनी ह्या कोयरा कडेन गोरवां जमिल्ली दिश्टी पडटा. रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर हेच गोरवांचें सद्या पोट भरपाचें साधन जावन रावलां. तालिगांव हांगासर रस्त्या कुशीक उडयल्ल्या कोयरा कडेन गोरवां जमिल्ली दिश्टी पडली. ताळगांवच्या लोकांक ह्या कोयराचो त्रास जाताच, पूण रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर खावपाक आयिल्ल्या गोरवांक लागून अपघातूय जावपाची शक्यताय आसता. देखून पंचायतीन आनी लोकांक हांगासर कोयर उडोवचो न्हय अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. येरादारी नियंत्रण कर्मचाऱ्यांचो उणाव आनी सिग्नल यंत्रणेंत त्रुटी आशिल्ल्यान सध्या गोंयकारांक आनी पर्यटकांक व्हडा प्रमाणांत येरादारीच्या कोयंडेक तोंड दिवचें पडटा. सध्या दर दिसा सांजे वेळार पणजे ते पर्वरी मेरेनच्या रस्त्यार व्हडा प्रमाणांत येरादारीची कोयंडी जावपाक लागल्या. शुक्रारा सांजे वेळार पर्वरी लागसर कशें ट्राफीक जाम जाल्ले ताची ही दृश्यां पळयात. सुमार अर्दवर परस चड वेळ लोक ह्या ट्राफीक जामान शिरकाले. हुस्क्याची गजाल म्हटल्यार ह्या येरादारीच्या कोयंडेत 3 ॲम्ब्युलन्सूय शिरकून उरल्यो. बेशिस्त वाहन चालकांक लागूनय येरादारीच्या कोयंडेचो टायम वाडत आसा, पूण हाचेर येरादारी पुलिसाचें नियंत्रण ना अशें दिसून येता. ह्या विशीं अदीक म्हायती दिता आमचे रिपोर्टर सांजवी केरकार. सांजचो वेळ जाल्ल्या कारणान हांगासर खूब पर्वरीच्या भागांत खूब ट्राफीक जाता आनी लोकांची खूब गैरसोय जाता. हांगासर ट्राफीक चालूच आसता, गाडयांचे ये वच चालूच आसता आनी सांजच्या वेळार लोकांची चड गर्दी जाल्ल्या कारणान लोकांची गैरसोय जाता. लोकांक वरांची वरां ट्राफिकेन काडची पडटात आनी समज खंयसर गाडयो म्हणजे वचपाक वाट ना जाल्यार फाटी काड म्हटल्यार एखाद्याक तिडक येता, कोणाचो इगो हर्ट जाता आनी ते गाडी फाटी काडपाक सोदिना. आपूण कित्याक काडू अशें विचारतात. पूण बाबा पुतारे केल्यार सुद्दां एक वेळ ते आयकनात. आनी अशें जालें की पर्वरी कितलीशीच मिनटां म्हणजे अर्देभर 20 मिनटां म्हणू शकता ट्राफिकेन ॲम्ब्युलन्स उरली. एक न्हय, 2 न्हय तर 3 ॲम्ब्युलन्स त्या ट्राफिकेन उरले आनी त्या कारणान तांकां वेळार म्हणजे जो उपचार मेळपाक जाय आशिल्लो पेशंटाक तो मेळना. एकदां पेशंटाचो जीव लेगीत वयता. त्या खातीर सगळ्यांनी काळजी घेवची स्वताची आनी ॲम्ब्युलन्स आसत जाल्यार तिका वाट दिवची. तुया हॉस्पिटल आनी इलेक्ट्रॉनीक सिटीच्या कामाक वेग ना. फाटल्या 2 वर्सांच्यान इलेक्ट्रॉनीक सिटी आनी तुये हॉस्पिटलाचें काम स्लो मोशनान चालू आसा, पूण आजून मेरेन हें काम पुराय जावंक ना. इलेक्ट्रॉनीक सिटी आनी तुया हॉस्पिटलाच्या कामाची स्थिती कितें आसा हें कोणाकूच खबर ना. सरकारान पेडणेच्या ह्या दोनूय प्रकल्पाचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें दिश्टी पडटा. देखून सरकारान ह्या दोनूय प्रकल्पाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी तुयेचो उपसरपंच निलेश कांदोळकर हाणें केला. पूण ही येदी व्हडली ही दिव्य जी इमारत बांदल्या जी हेल्थाक लागून आसा, आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ह्यो अपग्रेड करून येदे व्हडलें हॉस्पिटल बांदल्या जी इतली वर्सां अशीच पडींग आसा आनी तेजेर कोण जाप दिना, कोण तेजेर प्रायोरिटीचेर कोण कितें उलयना, कोण तेजी सिरियसनस घेयना. सो म्हाका अशें दिसता की शिबीर जेन्ना उद्घाटन आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत करतलो तेन्ना हेजेरूय तेणी मातशें एक भाश्य करपाचें की ही जी इमारत जी जातली ही कायमस्वरुपी लोकांक फायद्याक उरतली, जे मोफत मेळटले हांगासर सगळे सुविधा. थंय तरी एक चॅकअप जातलो आनी तांकां मागीर खंय तरी वचून तुमी रिपोर्ट हाडात कितें तरी जायतलें तें नकळो. बट हांगासर एक फूल फ्लॅज तांकां हांगासर एक उपाय म्हणून हेल्थ इश्यूज जो आमचो पेडणेकारांचो आसा तो सुट्टलो, कित्याक हे डायरेक्टली GMCक लिंक आसा. ताका लागून म्हाजी एकूच विनंती आसा आमची माननीय मुख्यमंत्री कडची, कित्याक पेडण्यांसून आमी एक मांद्रे मतदारसंघूय आसा जेचो स्वता पालक मंत्रीय मुख्यमंत्रीच आसा
ताका लागून हांव विनंती करता की त्या दिसा तेंच्यांनी मातसो टायम काडून भलायकी मंत्री घेवन हांगासर येवपाचें आनी मातसो हांगासरूय तेणी लक्ष घालपाचो आनी हांगासरूय मातशें तेणी केन्ना सुरवात करतले नाल्यार स्टेटस कितें आसा हेवूय कळोवपाचो. काँग्रेसीचो म्हणयारो पवन खेराक केल्ल्या अटकेंतल्यान नरेंद्र मोदीची हुकूमशाही दिसून येता अशें म्हणीत गोंय काँग्रेसीच्या विर्यातो फर्नांडीसान फोग काडलो. काँग्रेस भाजप सरकाराक म्हणजे खासा करून मोदीक अदानी विशीं तशेंच हेर प्रश्नाचेर जापो विचारता म्हणून तो अश्यो युक्ती सोदून काडटा. हे एका भियेल्ल्या निराश जाल्ल्या हुकूमशाहीची लक्षणां अशें विर्यातून म्हटलें. पूण आमी ओग्गी रावचे नात, आमी ह्या हुकूमशाहीक उक्ताडार हाडपाचे यत्न चालूच दवरतले अशें विर्यातून म्हटलां. हे जेन्ना क्वेश्चन पवन खेरा तुमकां विचारता तो तुमकां मिरची लगी हे टॉलरेट करूंक जायना. These are the signs of a frightened, frustrated dictator. कोणायको असे अरेस्ट करप without FIR, without even producing a warrant, दाखयता की there is an undeclared emergency in the country. आणि आम्ही पहिले दाखयल्लें आसा की इंडियेचो लोक हे टॉलरेट करचे ना. मोदीक फक्त एकूच जाय, आय मी मायसेल्फ. देयर शुड बी नो कॉम्पिटिशन. एक टाइम आशिल्लो जेन्ना श्रीमती इंदिरा गांधी was considered one of the most powerful women leaders in the world. आमची जी प्रधानमंत्री आशिल्ली इंडियेची, त्यांना खूपशे वर्ल्ड लिडर म्हणटाले इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया. हे मोदीक तसली इमेज जाय. म्हणजे पळय, दिस प्राईम मिनिस्टर इज सारको आपणाचीच इमेज वाडोवपाक आणि कोण क्वेश्चन करीत जाल्यार ही कांट टॉलरेट असे अरेस्ट करता, ईडीक यूज करता. सो हे पळय, जेन्ना क्वेश्चन करता पवन खेरा एंड अदर स्पोक्सपर्सन, ही कांट टॉलरेट आणि अशे पुलिसांक धाडटा आनी अरेस्ट करता. हाच्या मध्यान आमी काँग्रेस पार्टी एक मेसेज दिवंक सोदता that we will not tolerate this type of undemocratic things which are happening. The dictatorship that is presently seen in India, and we will do all efforts to expose this dictatorial attitude, undeclared emergency of Modi Sarkar. शुक्रारा सांगेच्या मिरेकल्स हायस्कुलात घडिल्ल्या घडणुकेक लागून पालक आणि शिक्षकांमदीं बरोच वाद जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 7वेची विद्यार्थी आपल्या वर्गात बोवाळ घालताली, देखून तांकां 2 फावटी शिटकावणी दिवन लेगीत जेन्ना विद्यार्थ्यांनी बोवाळ घालपाचो बंद केलो ना तेन्ना शिक्षकान भर वतान मैदानाचेर भोंवताणे मारपाची तांकां ख्यास्त फारमायली. ह्या ख्यास्तेक लागून कांय विद्यार्थ्यांक घुंवळ आयली आनी ह्या कारणात तांकां हॉस्पिटलांत भरती करचें पडलें. ह्या शिक्षकांचेर हरकत घेवची अशी मागणी ह्या शाळेच्या पालकांनी केल्या. ना ते करू शकत ना. आज रूल आसा, तेंच्याच भुरग्याक पनीश करपाक जायना. मेन म्हळ्यार कितें जाता, हांव रिक्वेस्ट करता एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन, हे भुरगे सकाळ फुडें उठपाक त्रास करता तेन्ना ह्या भुरग्यां खातीर सकाळ ते आवय बापूय तेंचो नाचता तांकां टिफिनाक घालून दिता. हो टिफीन कित्याक खाता, इंटरवलाक खाता भुरग्यांक, मदीं काय खावपाक मेळना. आनी हे भाशेन जर पनिशमेंट मेळ्ळें जाल्यार ह्या भुरग्याची हाल जावपाचें कितें. आतां हांगा म्हणटा आमचो तो प्रिंसिपल सांगता की ते स्टॅमिना जाय म्हणटा. आतां कितें सूप केन्ना पिवपाचो सूप आनी हें तांकां. तेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलें न्हू तुमी त्या भुरग्याक पनीश अशी दिवपाक जायना हे इतले वतांक. आनी हो जो पळय आतां उलयता आमी पळय तो उलयता ते सारके एटिट्यूड गेलो. तो समजा तो 9th शिकयता, हे भुरगे 7th तुका कसलोच अधिकार ना ताका पनीश करपाक पयले सुवातेर. तेन्ना हांव मागता प्रिंसिपला कडेन जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवपाक. असलो एटिट्यूड सराक आसपाक जायना. पनिशमेंट दिल्लो बिकॉज आमगे क्लासींतलो एकलो चेडो बोवाळ मारपाक लागलो, देखून आमकां सगळ्यांक येता आनी एक प्लेट जायसर आमकां भरपूर रावंड मारपाक लागले. ना हेच्या पयलीं आनी खंयच्या टिचरीन ना आतां तो टिचर आसतो ना.
कशें बिहेवियर कशें आसता टिचराचें? व्हेरी बॅड. व्हेरी बॅड. ओके. ना, तुमकां शिकयना तरी तुमकां पॉलिश दिता. होय. See, parents can say many things, but it is also difficulties on teachers. Parents should understand that it is not easy on the part of teachers. We are teaching in classrooms, in other classrooms. Students also should stay silent, and I actually request the parents also, because with this COVID period of 2 years, parents are also becoming too lenient on their children, and teachers are left with no option. Many of us are not ill-treating students. They should understand that we are not here to ill-treat students, because we have children ourselves. We have children ourselves. It's not about ill-treating. Many parents will ask teachers, this should not be done, that should not be done. What should teachers do then? Is my real question. What teachers should do? And this is in specific during this COVID period of 2-3 years that we are facing. We as teachers are facing problems. What will you do in a classroom when an entire classroom is creating havoc? Teachers are left with nothing. The moment you touch them, parents come here and question. So is it wrong that we give now, for example, like today, I made the entire classroom run for 10-15 minutes. Is it wrong? Who are we going to go? काँग्रेसीची 85वी प्लॅनरी सेशनां काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेच्या अध्यक्षतेखाला शुक्रारच्यान रायपुरात सुरवात जाली. ह्या सत्राक देशभरातले काँग्रेस फुडारी हाजीर रावतले. भारत जोडो यात्रे उपरांत हे प्लॅनरी सेशनां पक्षा खातीर खूब महत्वाचे थारतले. 2024तल्यो वेंचणुको लक्षात घेवन लेगीत हे सत्र महत्वाचें आसा अशें मत शशी थरुरान उक्तायलें. I think this is a very important session for the Congress party. It comes at a very important inflection point after the Bharat Jodo Yatra, after the party presidential election, and 1 year before the national Lok Sabha election. So we have a good opportunity to lay out a clear path forward and a clear direction. I think at this stage, having contested, somebody else has won, I should leave it to the leadership to decide what is best. The principle I stand by, but the question of at this time, 1 year before the election, whether this should happen, there can be two opinions on that. And I think the president is the best person to decide that. So we will wait and see. I have already announced that I'm not planning to contest. I think one election inside the party was enough. I think others can step forward if there is a contest, but there may not be one. I think the party will make a decision. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. आता रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.